म्हजें नांव स्नेहा देसाय. आमी सीएमाक मेळपा आयिल्ले. आमची रिक्रुटमेंट थ्रू प्रॉपर प्रोसेस जाला. स्टील ते कित्याक होल्डार दवरलाय आमकां कळपाक जाय न्ही, सो आमी ते मेळपाक आयिल्ली. आतां लोक एलिगेशन्स घालतात की आमी आयला ती इन्फ्लुएन्साचे आयला, तशें कांयच ना. आमी प्रॉपर मेरिटाचे आयला. हांवें मास्टर्स केला इंजिनियरिंगान. म्हजी तुमी पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार म्हजी थर्ड रँकर हांव लिस्टान प्रमाणे. सो स्टील इफ पीपल आर पुटींग एलिगेशन ऑन इट इज लायक दे आर क्वेश्चनिंग अवर डिग्री. आमी अशीच बसून ती डिग्री घेवना न्ही. त्या डिग्री खातीर आमी शिकला, आमी तेजे खातीर त्रास घेतला. इफ समवन इज कमिंग एंड सेयिंग दॅट तुमकां इन्फ्लुएन्साची मागीर इट्स लायक दे आर क्वेश्चनिंग अवर डिग्री. आमी ती बेश्टीच घेतलीशी जाली न्ही. दॅट मिन्स लायक वी हॅव टू गो एंड क्वेश्चन द युनिवर्सिटी ऑल्सो. तशें थंय इन्फ्लुएन्स केल्लो जालें ना मागीर मिनींग. आणि थोडे लोक म्हणटा की तांचे जे क्वॉलिफाईड इंजिनियर आसा तांचे जावना. बट आमी तांकां इतलेंच सांगपाक सोदता की आमी रेप्युटेटेड कॉलेजींतल्यान डिग्री घेतिल्ली आसा. 8 सेमिस्टर आमी बरे भशेन आमचो एकेडमीक रिकॉर्ड सुद्दां तुमी पळयले न्ही जाल्यार तुमकां कळटलें. अशेंच न्ही की बाबा आज आयले आनी आमकां चड मार्क्स पडले म्हणून, अशें कांय ना. सो आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की तुमच्या पॉलिटिकल अजेंडाक लागून तुमी आमचें फ्युचर वाट लावं नाका म्हणून. आणि ऑलरेडी व्हेरिफिकेशन केला डॉक्युमेंट, सो ते कांयच प्रॉब्लेम ना तितून. तर आतां आमी मेरिटानुसार आयला न्ही आनी आमी सगळे शिकिल्ले भुरगे, बेश्टे उना हांगा. आनी आमचो मेन पॉयंट हांवें उपाचो कितें आशिल्लें की दुसरी लोकां जे कितें उलयता तेंच्या विरुद्ध आमचो स्टँड, आमी सिलेक्ट जाला म्हणून एक मॅसेज वचपा जाय की आमी बेश्टे ओगी बसपाचे ना. आमचो एक आसा जालें. आणि आमी सीएमाचो अपॉइंटमेंट घेतिल्लो, बट काही कारणाक लागून ते आज मेळना. सो तांच्यांनी सांगला 2 दिसां भितर टायम दिता म्हणून. सो परत आमी येतले सीएम सरा कडेन आनी परत एकदां मेळटले. किती विशय घेवन मेळपा आयिल्ले तुमी आतां? विशय म्हटल्यार आमचो PWD सिलेक्शन जाला न्ही, ते आतां प्रोसेस होल्डार कित्याक आसा काय, सो तेच रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आयिल्ले की कित्याक लागून होल्डार दवरला. सो सीएम सरान सांगला की तुमकां टायम दिता, मागीर येवन मेळून आमी उलोवया. पूण ते आतां एक जे एलिगेशन जाता पळय, पयशे दिवन जॉब घेतल्या म्हणून, आमी तुमकां पयलींच सांगले. तेच आमी सांगता न्ही अपोनंट. आमची मेसेज गव्हर्मेंटाक ना, बिकॉज दे नो एवरीथिंग. आमची मेसेज त्या अपोनंटाक आसा जे सांगता की आमी इन्फ्लुएन्साचेर आयला. इफ आमी इन्फ्लुएन्साचेर आयला जाल्यार आमचे एमएक जेका आमी मेरीट लिस्टाचेर आयले आसा आमी ताका कांयच व्हॅल्यू जालना न्ही. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेरीट लिस्ट. रिकॉर्ड सुद्दां पळयले न्ही तुमी आमचे जाल्यार तुमकां कळटलें की कशें कितें आसा. प्रत्येक जाण ओपोज करता, सगळे जाण जे जॉब हे केल्या तेच तुका म्हटलें न्ही, आपले पॉलिटिकल एजेंडाक लागून लोक उलयता पळय, ताका लागून आमचो फ्युचर सामको हे जाल्लो आसा. कितले भुरगे आहा आतां टोटल आमचे 385 भुरगे आसा. 360 एक्झामीक बसयले कितें 3000 का 2000च्या वयर. सो तितूंतले 360 नाल्यार 350 सिलेक्ट जाले. ते कोणाच्या तरी पोटान दुखतलेच न्ही, सो ते उलयता आनी तांकां ऑपोजीट सायडीचो आसाच हात तेंचे तकलेर. सो हरशीं सगळे ऑपोजिशन येता. आज आमी फोंडान पडले, आमकां सपोर्ट करपाक कोण येना.